सबंद गोंयभरचे रस्ते असल्याच पोझिशनान आहा। हांवें रिक्वेस्ट केली आमच्या MLA कालूज अल्मेदाक। आज तेणी म्हाका दिसता PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन खंय तरी काम स्टार्ट केलां। म्हाका दिसता हे पॅच वर्क जावन आनी पावस जातकूच न्यू रोड फूल वास्कोच्या शहरांत न्यू रोड जातले आनी ते थँक्स फॉर PWD मिनिस्टर म्हाका तेणी हेल्प केल्या बद्दल। आनी तशेंच हांव आमच्या आमदाराकूय वास्को MLAकूय देव बरें करूंक म्हणटा कितें तेणी इनिशिएटीव घेतलो आनी हे आमचे वास्कोचे रोड्स पोटहोल्स कवर करपाक आमकां हेल्प केलो। Work we have to do because it is very urgent in nature. Some accidents have happened here. Last 2 times we had done this road using the rapid setting concrete, but due to rains that once we had done it has washed away. So now we are doing with cold mix technology and it will be useful. So we are starting from here until Vasco city we will be going and doing this road on the highway. The hot mix plants are closed, so we cannot get the hot mix for the roads. So hot mix plant will start only in November. So till that time we are using this emulsion. It is called emulsion. It is mixed with the metal and it can be used on the road and it lasts. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां खबर आहा गोंयभर रस्त्यार खड्डे पडल्या आनी ह्या 2 दीस जाले रस्त्याचे पॅच वर्काचें काम जे आहा तें चालू केल्लेलें आहा। म्हाका अशें दिसता की ते पॅच वर्क जे चालू आहा पळय ते पॅच वर्क करून कांय फायदो ना, कित्याक पावस पडलो हेवी ट्रान्सपोर्ट तेजे वयल्यान गेलो जाल्यार ते खड्डे परत ओपन जाता। आनी सेकंडली सांगचें म्हटल्यार ही कामां जी आहा हेका म्हणटा प्री मॉन्सून वर्क। पावस पडच्या पयलीं रस्तो सामको बरो टकाटक जावंक जाय आसलेलो जो सरकारान करूंक ना। हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन इवन ते इंजिनियरा कडेन जेन्ना तुमी रस्ते करता पळय जेन्ना आदलो रस्तो तो खणून काडपाक जाय, जे खड्डे पडल्या पॅच वर्क केल्या तेजेरूच तुमी डांबर घालतात आनी बरो हॉटमिक्स करता, सो काही म्हयन्यांनी तो परत